मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मंगळारा उजो पालोवपी दळ आनी आपतकालीन सेवा संचालनालयां खातीर 10 उजो पालोवपी गाडयो आनी 8 मोटरसायकलींचें उक्तावण केलें। 15व्या अर्थ आयोगा कडल्यान आनी गोंय सरकाराच्या निधींतल्यान विकत घेतिल्लीं ही वाहनां गोंयभर जंय जाय थंय तैनात करून आपतकालीन प्रतिसाद आनी उजो पालोवपाची सेवा घटमूट करतले। ह्या कार्यावळीक उजो पालोवपी आनी आपतकालीन सेवेचे अधिकारी तशेंच हेर मानेस्त्यो हजर आशिल्ले। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। एक हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्म, टर्नटेबल लॅडर 42 मीटर आणि एक एजमेट व्हॅन आणि 8 नंबर हिरो सुपर स्प्लेंडर मोटर बाईक आमकां मेळिल्ले आसा। BMची फायर टेंडर वेगवेगळ्या स्टेशनांक आमी दितले। एक मारगांव, पोंडा, वास्को, काणकोण, कुर्तोडे, पिलेन एंड पेडणे फायर स्टेशन। एजमेट व्हॅन आमी हेडक्वॉर्टराक दवरतले आणि टर्न टेबल लॅडर 42 मीटर आसा ती आमी हेडक्वॉर्टराक दवरतले आणि 8 हिरो सुपर स्प्लेंडर मोटर बाईक आसा ती आमी वेगवेगळ्या स्टेशनाचेर जशेंच वास्को, बिचोली, वालपय, कुंडय, कुर्तोडे आणि काणकोण, मारगांव अशा स्टेशनाचेर वेगवेगळ्या स्टेशनाचेर आमी ते डिप्लॉय करतले। गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा सातत्यात आमी म्हणटा फायर सेफ्टीचेर फोकस करता, डिझास्टर मॅनेजमेंटाचेर फोकस करता आणि इन द रेनी सीजन वेगवेगळ्या जाग्याचेर वेगवेगळ्यो डिझास्टर मॅनेजमेंट करपा खातीर सुद्दां अशा पद्दतीच्या व्हेकलाचो खूब मोठ्या प्रमाणात उपयोग जाता। हांव परत एकदा सगळ्यो फायर स्टेशन स्ट्रेंथन करता आसतना अशा पद्दतीचे व्हेकल्स ह्यो आमी सुद्दां इक्विप करपा खातीर दिता। हांव कॉंग्रेच्युलेट करता म्हणजे सगळ्या फायर सेफ्टी डिपार्टमेंटाचे स्टाफ आपल्या जीवाची पर्वा न करता जेन्ना फायर सेफ्टी किंवा डिझास्टर मॅनेजमेंट प्रत्येक वेळा तुम्ही पळयला आसतलें पावस सुरू जाल्या उपरांत भर रातचे 1:30-2 वचून केली सारकेल्या वॉटरफॉला वयल्यान भुरग्यांक रेस्क्यू करपाचें काम आसत किंवा फायर सेफ्टीच्या बाबतींत जेन्ना गरज लागता तेन्ना आपलो जीव धोक्यात घालून सातत्यान ते काम करीत आसा। सरकारच्या वतीन टायम टू टायम तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर जो जाय तो इक्विप करून दिता आणि ह्युमन रिसोर्स ट्रेनिंग आणि हे दिवपाचें काम आमचे फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट करता। फोंड्या आसतलें, मडगांव आसतलें, केपें आसतलें ह्या वेगवेगळ्या फायर स्टेशनांनी ज्या ज्या जाग्यार कमी आसता त्या जाग्यार ह्यो व्हेकल्स आणि मोटर बायक्स ह्यो थंयसर दितले। त्या खातीर हांव परत एकदा म्हणजे मोटर बायक सगळ्याच खातीर कारण ट्राफीक कंजेशन आणि हेचे खूब मोठ्या प्रमाणात जाता तातूंत सुद्दां आमचे फायर सेफ्टी ऑफिसर थंयसर पावचे म्हणून मोटर बाईकचा उपयोग जाता। आम्ही आता जो लॅडर म्हटलो हायेस्ट लॅडर 42 मीटर लॅडर जो आसा तो स्टेटीक त्याची गरज आशिल्ली तेन्ना टॉल हायटेड बिल्डिंगेर अशा पद्दतीचे सगळ्यात एरिजन हायेस्ट हे म्हणटा तसो लॉंगेस्ट लॅडर म्हणपाक काय हरकत ना। स्टेटीक पयलेच फावटी अशा पद्दतीचो लॅडर आमी हाडपाक शकले।